नमस्कार, गोमंतक टुडेंत हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय आयच्यो मुखेल खबरो। कुख्यात ड्रग डीलर अटालाक परतून अटक। गुळे विरोधी पंगडान शिवोले दल्लो 8,870 लाखांचो कोकेन आनी चरस जप्त। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत आडवेळ्या पावसान लायली हाजेरी। वाळपय काडले झोडून। कांय वाठारांनी घरांचेर पडली झाडां। वीज पुरवण बंद। धावेचो निकाल सोमारा जातलो जाहीर। इतिहासान पयलेच खेपे 15 दिसां भितर निकाल। 18,838 विद्यार्थ्यांनी दिल्ली परीक्षा। दोतोराची भरती जातली नव्या प्रक्रियेन। भलायकी मंत्री विश्वजिताचे आश्वासन। मंत्रिमंडळ बसके पयलीं मुख्यमंत्र्याकडेन करतले चर्चा, सांगता मंत्री राणे। पर्वरी पुलिसांनी सुकूर बार्देजांत बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश। गुजरातच्या दोगांक अटक। मोबायल फोन, लॅपटॉप धरून 80,000 रुपयांचे सामान जप्त। कदंबा महामंडळाच्या ताफ्यान जुलय मेरेन आनीक 47 इलेक्ट्रीक बसींची पडटली भर। कदंबाची सेवा कमी पडपी सगळ्या वाठारांनी 2027 मेरेन उपलब्ध करून दितले कदंबा बसी। उल्हास तुयेकाराची म्हायती। आता खबरो विस्तारांत। गुळे वखदांचो वेव्हाराक लागून फकत गोंयांत न्ही जाल्यार देशांत खवदळ घालपी अटाला गोंय पुलिशेन परतून अटक केल्या। गुळे वखदा तस्करी प्रकरणांत खापो गुन्यांवकार अटाला उर्फ यानिव बेनाहिमाना हाका गुळे विरोधी पंगडान शिवोले दल्लो। ताचे कडल्यान सुमार 8.5 लाखांचो चरस आनी कोकेन तशेंच 40,000 रुपया जप्त केल्यात। गुळे वखदाच्या तस्करेक लागून 2010 वर्सा गोंयांतूच न्ही जाल्यार पुराय देशभरात खवदळ घालपी खापो गुन्यांवकार अटला उर्फ यानिव बेनाहिम हाका शिवोले धरलो। ताचे कडल्यान 8.70 लाखांचो कोकेन आनी चरस जप्त केला। गुळे वखदाच्या वेव्हारात अटला हो मुख्य ड्रग्स पेडलर म्हणून कुख्यात आसा। सुमार 15 वर्सां उपरांत अटलाक गोंयांतूच अटक जाल्ल्यान गोंयांत घुळे वखदाचे वेव्हार कितले वाडल्यात ते दिसून येतात। घुळे वखदाच्या विरोधात 2010 वर्सा गोंय पुलिशेन अटलाक अटक केल्ली। आज गोंय पुलिसाच्या एंटी नार्कोटिक सेलान इनफेमस ड्रग डीलर यानिव बेनाहिम म्हणजेच अटाला हेची आज अटक केल्ली आसा। तेका शिवोलेच्यान तेजी एंटी नार्कोटिक सेलान अटक केल्ली आसा। तेजे बरोबर 50 ग्रामाचो कोकेन मेळ्ळेलो आसा आनी 110 ग्रामाचो चरस मेळ्ळेलो आसा। हेजी जी कॉस्ट आसा ती कॉस्ट अराउंड 8,70,000 आसा आनी तेच बरोबर तेजे वांगडा 40,000 कॅश जप्त केल्ले आसा। अटाला जो आसा तो 2010 तशेंच 2019 ह्या वर्सांनी तेजेर एसॉल्ट केस तेजेर ऑलरेडी गोंयांत चलताली। पूण असो इनफेमस हो जो अटाला यानिव बेनाहिम जो आसा इज्रायलियन नॅशनलिस्ट तेजी आयज शिवोलेच्यान अटक जाल्ली आसा। सो आयची ही म्हत्वाची बातमी म्हणजे हो जो इनफेमस ड्रग डीलर अटाला यानिव बेनाहिम हेची आयज शिवोलेच्यान अटक जाल्ली आसा आनी ANC तेजो फुडलो तपास करता। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून। धावेच्या विद्यार्थ्यां खातीर खोशयेची खबर। गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या धावेच्या परीक्षेचो निकाल सोमार 7 एप्रिलाक सांजेर 5 वरांचेर जाहीर जातलो। निकाल मंडळाच्या अधिकृत संकेतथळाचेर अपलोड करतले अशी माहिती गोंय शालांत मंडळान दिल्या। गोंय शालांत मंडळान राज्यात 1 मार्च ते 21 मार्च मेरेन धावेची परीक्षा घेतिल्ली। ही परीक्षा राज्यभरातल्या 32 केंद्रांनी जाल्ली। अंदू वर्सा 18,838 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले। तातूंतले 9,280 चलयो जाल्यार 9,558 चले आशिल्ले। हे परीक्षेचो निकाल सोमारा 7 एप्रिलाक जाहीर जातलो। निकाल मंडळाच्या अधिकृत संकेतथळाचेर अपलोड करतले अशी माहिती गोंय शालांत मंडळान दिल्या। गोवा बोर्डाच्या इतिहासात पयलेच फावट परीक्षा सोंपतकच 15 दिसां भितर निकाल जाहीर जाता। मंडळान मुल्यांकन केंद्रां वाडयिल्ल्यान तशेंच मुल्यांकना वेळार परीक्षक आनी शाळांकडल्यान मेळिल्लो बरो प्रतिसाद आनी सहकार्याक लागून हें शक्य जालां अशें मंडळान सांगलां।
ह्या वर्सा गोवा बोर्डाची जी SSC एग्जाम जाल्ली ती 1 मार्च 2025 ह्या तारखेक सुरू जाल्ली, तशीच 21 मार्च 2025 तारखेक ही एग्जाम सोंपलेली. जाल्यार ही 10वीची एग्जाम दिवन खुबशे भुरग्यांचे मनान एक उमेदीन हे भुरगे रावतात की आपलो रिजल्ट केन्ना येतलो. हो रिजल्ट जातलो 7 एप्रिल 2025 ह्या तारखेक, आनी हो रिजल्ट सांजे 5 वरांचेर हो रिजल्ट जो गोवा बोर्डाची ऑफिशियल वेबसायट आसा ह्या वेबसायटीर आउट जाता. जाल्यार ही जी वेबसायट आसा ती www.gbshse.in ह्या वेबसायटीचेर जे भुरग्यांक आपलो रिजल्ट पळोवंक मेळटलो. तशेंच ह्या वर्साक जे भुरगीं टोटल जे 10वेची एग्जाम दिल्ली ती भुरगीं आसात 18,838 आनी तितून भितर बॉयज जे आसात ते 9,280 बॉयज आसात आनी गर्ल्स आसात ती 9,558 गर्ल्स आसात. सो फाटली वर्साची समज आमी एग्जाम पळयली जाल्यार फाटल्या वर्साक टोटल जी भुरगीं बसलेली ती 18,914 सुमार भुरगीं बसलेली आनी तितून 92.38% जी भुरग्यांची पासिंग रेट आशिल्ली ती जाल्ली. जाल्यार ह्या वर्साक कितली भुरगीं जी बसल्यात त्या भुरग्यां मदीं कितली भुरगीं पास जातली आनी बरो रिजल्ट मेळटलो अशी भुरग्यां कडल्यान आशा आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे बरोबर हांव गौरीश गांवकर, पणजे. गोंय राज्यांत दोतोरांचो उणाव आसा, देखून दोतोरांची भरती नव्या प्रक्रियेन करतले अशें विधान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलें. हे विशीं मंत्रिमंडळ बसके पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो म्हूण भलायकी मंत्री मुरगांव जाल्ल्या भलायकी शिबिरा वेळार उलयतालो. मॉडॅलिटी ऑफ रिक्रुटमेंट फॉर डॉक्टर्स आमी ते येता त्या कॅबिनेटीन काय मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून म्हाका ते फुडें व्हरूंक जाय. आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उरोवंक ना. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या लोकांक जर कितें जीवनदान आमचें सरकार दितले दॅट हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ टर्शियरी हॉस्पिटल. मागीरूच सावथ गोवाचो लोक खंयचे थंय उरतलो, रेफरन्स कमी जातले आनी तेजे नंतर आमी पेशंटाचे पणजे येवपाचे आमी कमी करूं शकता. म्हणजे त्या तरेचे फेसिलिटीज नॉर्थ सावथ इवन तुवेंचें हॉस्पिटल, फोंड्याचें हॉस्पिटल डॉक्टरांची कमी आहा. पयलीं एक डॉक्टर पयशे घेतालो म्हणून हांवें ताका डिसमीस केलें सर्विसांतल्यान. पूण एक लक्षांत घेवंक जाय, तुवेंचें हॉस्पिटल ऑल्सो इज अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. तुवेंचें हॉस्पिटल कॅनॉट बी रन एज अ PHC. तुम्ही जर पळयल्यार आमी 140 कोटी रुपया खर्च केला तुमी PHC म्हणून कशें चलयतले? हे सगळ्या गोश्टी आयज आमी करता. पर्वरी पुलिसांनी सुकूर बार्देजांत धाड घालून बेकायदेशीर रितीन चलपी IPL बॅटींग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान सुमार 80,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. पळयात. गोंयांत सध्या बेकायदेशीर पद्दतीन जायते गैरकारभाराची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसा. अशाच एका प्रकरणात पर्वरी पोलिसांनी सुकूर बार्देजांत धाड घालून बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटींग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान 2 मोबायल फोन, लॅपटॉप तसेच हेर सामान धरून सुमार 80,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. गोर जिग्नेश्वर अश्विन भाई आणि झाला किशन कुमार जयंती भाई अशी अटक केल्ल्यांची नावां आसात. पर्वरी पोलिसांनी ही कारवाय उत्तर गोंय पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांच्या अध्यक्षतेखाला केली. फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कदंबा महामंडळाच्या ताफ्यान जुलय मेरेन आनीक 47 इलेक्ट्रीक बसी येतल्यो अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या. कदंबाच्यो बसी पुराय गोंयभर चलतात. अशें आसले तरी कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी कदंबा बसींची सेवा उणी पडिल्ल्यान कदंबा महामंडळान आनीक बसी घेवपाचो निर्णय घेतला अशें तुयेकार सांगता. कदंबाच्यो गोंयभर एकूण 592 बसी चलतात. अशें आसले तरी गोंयच्या कांय वाठारांनी कदंबाची सेवा वाडोवपाक जाय. रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण कमी करपा खातीर पुराय गोंयांत भौशीक वाहतूक वाडोवप गरजेचें जालां. कांय वाठारांनी कदंबाची सेवा पावना. ताका लागून कदंबाक आनीक 300 बसींची गरज आसा. फायद्याचो विचार करिनासतना कदंबा पुराय गोंयभर लोकांक सेवा दिता. ज्या ज्या वाठारांनी कदंबाची सेवा कमी पडटा त्या सगळ्या वाठारांनी 2027 मेरेन बसी उपलब्ध करून दिवपाचो कदंबाचो विचार आशिल्ल्याचें उल्हास तुयेकार सांगता. आमच्यो KTC ज्यो डिझल बसी आहा त्यो जवळ जवळ 451 बसी आसा आमच्यो आनी आमच्यो 93 इलेक्ट्रीक बसी आसा. त्याच भायर आमकां स्मार्ट सिटी अंडर 48 बसी इलेक्ट्रीक मेळिल्ले कडेन. सो टोटल आमचे कडेन आतां स्ट्रेंथ आहा 592 इलेक्ट्रीक आनी डिझल धरून. त्याच भायर आमकां थोड्यो आमच्यो 47 सुमार बसी इलेक्ट्रीक येवपाच्यो आहा त्यो जुलय पर्यंत येतल्यो. तशेंच आमकां सरकारान ओल्ड गोवा जेन्ना सायबाची फेस आसलेले तेन्ना आमकां
बांदलेल्यो बशी 30 आमकां दिल्ल्यो आनी त्या प्रमाणे आमकां आनीक 50 बशी आमकां सरकारान घेवन दिल्ल्यो तेजी बॉडी बांदपाक दिल्या तितूंतली आमकां 27 बशी सगल्यो बॉडी बांदून आमच्यो आमकां दिल्ले कडेन आसा आनी उरलेल्यो ज्यो 23 बशी आहा त्यो आमकां फुडल्या एक म्हयन्या भितर मेळटल्यो. सो आमचे खुबशे अशे इंटरस्टेट रूट्स आसा ते आमचे बसी पोरण्यो जाल्ल्या कारणान आमी खुबश्यो बंद आसलेल्यो ते आतां आमच्यो जे 50 बशी तितूंतले आमी आतां त्या रुटाचेर आमी घालतले जे आमचे प्रॉफिटेबल रूट आसा. दुसरें म्हणल्यार आमकां जवळ जवळ आमचे 420 सुमार आमचे रूट गोंयचे जे पेडण्याच्या पथान ते आमच्या काणकोण पर्यंत आमी गोंयभर आमी चलयता हे रूट 420 आनी त्याच प्रमाणे आमच्यो 86 ह्यो बसी आमच्यो स्कुलां खातीर चलता अशें म्हणून आमचे 506 बसी. त्याच प्रमाणे आमकां आनी 300 बशी आमकां डिमांड आसा म्हणजे खुबश्या जाग्यांचेर बशी जाय आमकां त्या प्रमाणे आमकां त्यो सरकारा कडेन आमी सगळे दिल्ले कडेन आहा आनी सरकार आमकां वेळोवेळी मदत करता जावं आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो जावं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर CM आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आमकां वेळोवेळी मदत करता. आमचे जवळ जवळ 2000 स्टाफ आसा आनी आमकां कंडक्टर जावं ड्रायव्हर हे वेळोवेळी आमकां घेवचे पडटा आनी आमकां प्रत्येक फावटी सरकार आमकां मदत करता आनी सरकारा कडेन आमी डिमांड केल्ले कडेन आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमी आतां जाल्ले विधानसभेत आमी जवळ जवळ आमचे आतां 2027 सालान आमची 200 बशी आनी स्क्रॅप जावपाच्यो आहा. त्या खातीर आमकां सरकारा कडेन आमी विनंती केल्या की आमकां ज्यो 200 बशी जर एकदम स्क्रॅप जाल्यो जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम जातले तेन्ना आमकां थोडे बशी अश्यो दिवन आमचे ते गॅप आसा ते आमकां भरपा खातीर आमकां हेल्प करची म्हणून. आमचो सरकाराच्या हेज्या प्रमाणे मदतीन आमी सरकार आमचे कदंबा आमचे चलता आमी प्रॉफीट लॉस हें पळयनासतना खुबश्या जाग्यांचेर आमच्यो बशी ह्यो तुमी पळयल्यो आसतल्यो की मदल्या टायमार खाली आसता 4 पॅसेंजर 5 पॅसेंजर तरी आसतना आमी लोकांची सेवा दिता. लोकांक सेवा दिवपा खातीर कदंबा सुरू जाल्ले कडेन आसा आनी गेली कितलींशीं वर्सां कदंबा एक गोंयभर सेवा दिता. केन्ना केन्ना आमी खुबश्या जाग्यांचेर आमच्यो बशी कमी आसल्या कारणान आमी लोकांक सेवा दिवपाक शकना ताका खुबशे वेरियस कारणां आसता पूण आमचो प्रयत्न आसा की सरकाराच्या माध्यमातून जाता तितले लोकांक आमी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करतात. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. गोंय राज्याक कर आनी हेर महसूल येणावळीच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत 82,143 कोटी 34 लाख रुपयांची येणावळ आयल्या. हातूंत राज्य कराचो वांटो 36,197 कोटी 9 लाख रुपया आसा जाल्यार केंद्रीय कराचो वांटो 18,262 कोटी 82 लाख रुपया आसा. गोंय राज्याक कर आनी हेर महसुली येणावळीच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत 82,143 कोटी 34 लाख रुपयांची येणावळ आयल्या. हेर महसुली येणावळीच्या माध्यमांतल्यान राज्याक 19,332 कोटी 63 लाख रुपयांची येणावळ आयल्या जाल्यार केंद्रा कडल्यान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान राज्याक 8,350 कोटी 8 लाख रुपये मेळ्ळ्या. फाटल्या 5 वर्सांत नगर नियोजन वीज आणि हेर महत्वाच्या खात्यांच्या माध्यमांतल्यान सरकारी तिजोरेत 83,102 कोटी 69 लाख रुपयांची भर पडल्या. नगर नियोजन खात्यान 38,057 कोटी 51 लाख रुपये मिळवून दिल्या जाल्यार व्यावसायिक कर खात्यान 28,588 कोटी 84 लाख रुपये सरकाराक मिळवून दिल्या. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकार. पेडण्या भाजप मंडळ आनी पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकार मदीं बरेच पेटला. भाजप मंडळ आनी बाबू आजगांवकारा मदीं पेटपाचें मुख्य कारण म्हळ्यार बाबून पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराचेर केल्लो आरोप. पळयात पुराय बातमी. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार कितेंच काम करिना असो आरोप आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान केल्लो. त्या आरोपांक जाप दितना पेडणे भाजप मंडळान बाबूचेर बरोच फोग काडलो. बाबू आजगांवकारान आमदार प्रवीण आल्लेकाराचेर नाका जाल्ले आरोप करचे न्हय अशी शिटकावणी पेडणेच्या भाजप मंडळान दिल्ली. ताचेर आतां परतून बाबूची प्रतिक्रिया आयल्या. बाबू म्हणटा प्रवीणान फाटल्या 3 वर्सांत कितें काम करूंक ना खंय. आपूण कितें चुकीचें उलयलां तें तांणी दाखोवन दिवचें अशें बाबूचें म्हणणें. प्रवीणान एक कसलो प्रकल्प हाडूंक ना वा पेडणेकारांच्या विशयाचेर विधानसभेत आवाज काडूंक ना खंय. पळयात हें कफुसांव. आमकां इतलेंच दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचे जे आमदार आसा श्री प्रवीण आल्लेकर हेंच्यांनी आज मेरेन म्हणजे जवळ जवळ 3 वर्सां जाल्लेली आसा आनी तेंच्यांनी जी उदरगत केल्लेली आसा ती आमकां सगळ्यांक दिसून येयल्लेली आसा. आणि जे व्हडले व्हडले प्रकल्पाचे ते उलयतात ते सारखेच सांगतात. तेंच्यांनी सुद्धा भरपूरशे प्रकल्प ह्याच्या पयलीं हाडलेले आसा पण जे
तांकां 20 वर्सां जवळ 20 वर्सां तांकां लागली हे प्रकल्प उबारपाक आनी आमच्या आमदाराक फक्त 3 वर्सां जालेली आसात. बरेच फावटी आमकां असेंब्लीन म्हणा किंवा आनी अनेक जाग्याचेर आमकां पळोवपाक मेळटा की माननीय मुख्यमंत्र्यांचेर सदांच अशे टिका जातात की तुमी रिजायन करपाचे कारण तुमी फेलियर जाल्लेले आसा आनी तुमी एक बरो सरकार असो चलयना. पण आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ह्या नेतृत्वा खाली म्हणजे त्यांच्या अध्यक्षे खाली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे अध्यक्षेखाली आमचे सगळेच आमदार जे आसा मिनिस्टर हाले बऱ्या तरेन सरकार चलयतना आमकां दिसपाक मेळटा. आनी अशें जर पळयत जाल्यार आमकां हेचो अर्थ असो जायना की जर कोण फेलियर म्हणटात किंवा फेल जालो असो म्हणटा हेचो अर्थ असो अजिबात जायना की तो आमदार जो आसा किंवा मिनिस्टर जो आहा बरें काम करिना म्हणून. तेन्ना तेचेरूय हांव सांगूंक सोदता की प्रवीण आल्लेकर जे आसा हे सक्षम आमदार म्हणून आसा आनी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आधारांचेर किंवा त्यांच्या आशीर्वादान आणि सरकाराच्या पाठिंबान आमकां पेडण्या मतदारसंघान बरें काम करत असताना आमकां प्रवीण आल्लेकर हे दिसत आसा. प्रवीण आल्लेकर म्हणतात त्याने अजून मतदारसंघात एकही प्रोजेक्ट हाडू ना, कांयच करू नका ना विधानसभेन आवाज उठू ना एकही याच्या खातीर. त्याच्या खातीर हांवें ताका म्हणलें की विधानसभेन ताणें आवाज म्हणण्याकारा खातीर पेडण्या मतदारसंघान फुल डेव्हलपमेंट केलां. डेव्हलपमेंट करून हांवें व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले. आता थंय 2 लाख स्क्वेअर मीटर JCA दिल्या क्रिकेट स्टेडियम करपाक. खंय पावले, खंय आवाज कोण उठयता? विधानसभेन तरी एक आवाज हांव आयकना नाल्यार ती जागा तरी परत घेवपाची दिल्या ती. दुसरें रवींद्र भवन 1 लाख स्क्वेअर मीटर जागा दिली. खंय हा रवींद्र भवन? खंय विचारपाचें विधानसभेन उत्तर दिवपाचें पण तें कांय ना. कम्युनिटी हॉल पेडणे भितर जे लोक रस्त्यार बसतात तेंचे खातीर मार्केट एक म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग आहा ती हांवें केली आतां ते स्टार्ट आहा काम. जें काम अधूर आहा तें फुडें व्हरपाक जाय म्हणून विधानसभेन MLA कितें आवाज उठयलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नवे शिक्षणीक धोरण हे भुरग्यांच्या उदरगती खातीर महत्वाचे थारता. भुरग्यांच्या शिक्षणीक आनी मानसीक उदरगती खातीर पालकांचोय सक्रिय सहभाग गरजेचो आसा. नवे शिक्षणीक धोरण कशे तरेन फायदेशीर आसा हे विशीं वाळपय आयोजीत केल्ल्या नवे शिक्षणीक धोरणाच्या कार्यशाळेंत शिक्षक तज्ञांनी पालकांक मार्गदर्शन केले. सुमार 1500 पालक ह्या कार्यशाळेक हाजीर आशिल्ले. विद्याभारती गोवा पालक व्यासपीठ आनी तालुका शिक्षणाधिकारी कार्यालय सत्तरी हांच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. सगळे NEP म्हणजे कितें तर सरांनी आता आपल्या सेशनांतल्यान आमकां मार्गदर्शन केल्लेच आसा. तशेंच आमच्या सगळ्या शिक्षकां खातीर जायती वर्कशॉपां गेली 3-4 वर्सां फाटल्यान जायत आसात. प्रायमरी शिक्षकां, हायस्कुलाच्या शिक्षकांक सगळ्या माध्यमांतल्यान ही सेशनां जाल्लेली आसात. NEP गोंयान सगळ्यान पयलीं हायर एज्युकेशन हांच्या अंतर्गत सुरू जालें. डिग्री प्रोग्रामांतल्यान 23-24 सालान BA, BSc, BCom तशेंच इंजिनियरींग कोर्स डिग्री प्रोग्राम अंतर्गत सुरू जाले. स्कूल एड्युकेशन स्टँडर्ड 9 2024-25 सेमेस्टर सिस्टम सुरू जाले. तशेंच आता 2025-26 सालान स्टँडर्ड 3rd and स्टँडर्ड 6 आमी NEP फॉलो करपाचे आसा. तशेंच 2027-28 मेरेन बाकीच्या सगळ्या स्टँडर्डांक ते सुरू जावपाचे आसा. म्हाका अशें दिसता की NEPंतल्यान भुरग्यांक सगळे आपले आवडीचे विशय शिकपाची संद मेळटली. विजयानंतर शिकवला जाणार आहे. ग्रॅमरचं तुझं सारी पुस्तकं पालकांनी हाताळली असतील तर लक्षात आलं असेल. अगोदर आम्ही शिक्षणात असं आहे की जे सरकार जे रिसर्च डेव्हलपर मुलांच्या भविष्यासाठी करतात ते सगळं चांगलंच असतंय. असं नव्हे की मागील एज्युकेशन पॉलिसी वाईट होती. नाही, आपल्याला अपडेट व्हायला पाहिजे. बोरी आनी केप्यां आपल्या आज्याच्या नांवार आशिल्ली लाखांनी चौखण मीटर जमीन परस्पर खोटी कागदां करून विकिल्ल्याची कागाळ वासुदेव प्रेमानंद बोरकार हांणी केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन केप्यां पुलिशेन FIR नोंद केल्ल्याचे वासुदेव बोरकार सांगता.
गोंयांत बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाची एक प्रकरणां भायर येत आसात. आता केप्यां बेकायदेशीर जमीन विक्रीचो प्रकार उक्ताडार आयला. हे प्रकरण आसा भावा मदलें. एकल्यान खोटी कागदां करून परस्पर जमीन विकल्या. ह्या प्रकरणात वासुदेव बोरकारान केपे पुलिशेंत कागाळ केल्या. विकिल्ली जमीन आपल्या आज्याच्या नांवार आसा, पूण जाणें ही जमीन विकल्या ताणें खोटी कागदां करून ती परस्पर विकिल्ल्याचो आरोप वासुदेव बोरकारान केलो. पुलिशेन वासुदेवाच्या कागाळीची दखल घेवन FIR नोंद केल्या. हाताक लागिल्ल्या म्हायती प्रमाण सद्याक 2 मालमत्ता विकिल्ल्याची आपल्या कडेन कागदां आसात. आनीक 5 ते 7 मालमत्ता विकिल्ल्याचे आयकुपाक येता. तीं कागदां सोदून काडून तांच्या आदाराचेरूय कागाळी करतलो अशें वासुदेव सांगता. आयकात ताजें म्हणणें. तुमी आयज केपे पुलीस स्टेशनार येयले. खंय तरी लँड ग्रॅबिंग केस म्हणटरी केपे एरिया खंय तरी तुमची प्रॉपर्टी आसलेली ती खंय तरी कोणें हडप केल्ली आसा अशें तुमचें म्हणणें आसा. एक्झॅक्टली कितें मॅटर हो? जालें अशें की आमची आज FIR फायल जाली. म्हजें नांव वासुदेव प्रेमानंद बोरकर, कंप्लेनंट. आनी जाणी प्रॉपर्टी विकल्या ताजें नांव दामोदर बोरकार आनी ताजी बायल एक्स सरपंच ऑफ बोरी शैला दामोदर बोरकर. सो जाला कितें, ह्यो प्रॉपर्टी आमच्या दोगांच्यो पणज्याच्यो, बट हांच्यांनी बायल्या भायर विकल्यो आनी विकताना हांच्यांनी सक्सेशन डीड वचून रावता तिस्कार फोंड्यात ह्यो आनी काणकोणा केल्या अंडर प्रेमानंद देसाय वॉज इज नो मोर, लेट प्रेमानंद देसाय. त्या हाजेर दाखयल्या क्लियरली की ताका भाव बी कांयच ना. वेरेज ही हॅड अ ओल्डर ब्रदर एंड वॉज अ मामलेदार इन द 1980s. ताजें नांव ना आनी हे सगळे फाल्स डॉक्युमेंट लावन सगळे विकून उडयला. ना तुवें अरावंड आतां कळून येता आमकां 7 विकल्या. मात आमी कंप्लेन दिल्या रिगार्डींग 2. आतां परते आमकां आनी 5 मेळ्ळा ह्या 3-4 दिसांनी. ती प्रॉपर्टी आसा ती कसली, ऑर्चर्ड एग्रीकल्चर कसली जमीन? सगळं एग्रीकल्चर. आतां इट इज जस्ट शोईंग इट इज सेटलमेंट नाव आनी दुसऱ्यांचे म्युटेशन नंबरूय आयल्या ताजेर. पूण तर ती घर बी कितें बांदलेली आसा तें म्हाका खबर ना. आतां हें केन्ना कळ्ळें तुमकां ही गोश्ट कळ्ळी? आमकां 2023 हांव चालू केलें हें सगळें सोदपाक, कित्याक आमी तांचेर विश्वास दवरिल्लो म्हज्या बापायन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत सध्या तापमानाचो पारो परतून एकदां वाडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर शेनवारा 5 एप्रील ते 9 एप्रील मेरेन हवामान खात्यान गरमेचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 5 दीस वातावरण उश्ण आनी दमट आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच तापमानूय भरपूर प्रमाणांत लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें कळीत केलां. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें गोंयच्या विविध भागांनी कसो पावस पडलो आनी पावसाक लागून गोंयभर येल्लो अलर्ट सुद्दां वेधशाळेन दिल्लो. तसोच आतां परत एकदां वेधशाळेन जो येल्लो अलर्ट आसा तो गोंयच्या दोनूय जिल्ल्यांक खातीर दिल्लो आसा. पूण हो जो येल्लो अलर्ट आसा तो परत एकदां गरमेक लागून येल्लो अलर्ट अशें वेधशाळेन सांगलेलें आसा. जाल्यार 5 एप्रील म्हणजे आज ते 9 एप्रील पर्यंत असे 5 दीस जे आसा ते हे 5 दीस गोंय वेधशाळेन गोंयच्या दोनूय जिल्ल्यांक लागून गरमेक लागून येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. जाल्यार लोकांनी दनपारचो जो टायम आसता 11 ते सांजे 3 पर्यंत, ज्या टायमार चड गरमी आसता ह्या वेळार कमी भायर सरपाक जाय आनी त्याच बरोबर जितले आपली बॉडी हायड्रेट दवरूंक शकता तितले अशें उदक पिवन कितें लिक्वीड पिवन आपली बॉडी हायड्रेट दवरची. तशेंच आपली जिवाची काळजी घेवची, कित्याक ह्या दिसांनी गरमी जी आसा ती गरमी खूब अशी वाडटना आमी पळयल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर मदींच पावसाचें वातावरण जाता, मदींच गरमेचे डायरेक्ट हॉट एंड ह्युमीड सगळें मिक्स जाता. तेका लागून जे गोंयचे लोक आसात ते गोंयच्या लोकांनी काळजी घेवची. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश हाडरकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. शेनवारा भलायकी खात्यान वास्को मेगा भलायकी शिबीर घडोवन हाडले. ह्या शिबिराक फ्री अँब्युलन्स सेवेचे उक्तावण भलायकी खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केले. तशेंच ह्या शिबिराक लोकांचो व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या वेळार तळावो आमदार दाजी साळकार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी आमी जे उलयता तें करून दाखयता. अंत्योदय म्हणल्यार कितें, लास्ट मनशा पर्यंत खंयचीय गोश्ट पावप, खंयचेय बेनिफीट जो समाजांतलो लास्ट मनीस आसा ताजे पर्यंत पावपा खातीर सगळो प्रयत्न करप आनी तें घडोवन हाडप हें आमचे पार्टीचें आनी आमच्या सरकाराचें धोरण आसा. आनी त्या धोरणाक धरूनच म्हाका दिसता आमी ह्या सगळ्या GMC वतातूच. पूण तांकां GMCन वचपाक मेळना जाल्यार कोणाक त्रास जाता आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसता तांच्या खातीर दारान GMC हाडप. आमी पळयतात की
13 हे आसात आनी तांचे दोतोर सगळे येवन दारान आज आमकां येवन हांगा चॅकींग करतले. प्रिवेंटीव हेल्थ केअर म्हणजे आमी सदांच पळयता की आमी आंगार कितें जोर आसूं बाकीची खंयचीय दुयेंसां आसूं पयलीं आंगार काडटा, आमी स्वताच पयलीं दोतोर जाता आनी ते स्वता दोतोर जेन्ना जाता तेन्ना तुमचो तो टायम पिरियड जो वेस्ट जाता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी त्या खातीर आमी पयलीं चॅक करप, पयलीं दोतोरा कडेन वचून बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करून आपूण बेगीन बरो जावप हें म्हाका दिसता प्रायमरी इम्पॉर्टन्स आसता. आनी त्या खातीर जांकां वचपाक मेळना ताची संकल्पना विश्वजीत राणे सरान एक काडली की आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे कॅम्प लावया जाणे करून जे लोकांक थंय वचपाक मेळना तांकां हांगा येवन आपली चॅकअप करून आपल्या बाबा दुयेंस आसा की ना ही एक प्रिवेंटीव हें करपाचो एक संद आसा. की देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना तेजी मन की बातच्या माध्यमांतल्यान हो कन्सेप्ट आनी इट इज नॉट ओनली अबाउट द कन्सेप्ट, हे कन्सेप्ट लोकांचे दारार जे आतां दाजीन सांगले प्रमाणे प्रिवेंटीव हेल्थ केअर आणि प्लस प्रत्येक मतदारसंघात आयदर इट हॅज टू बी बेडेड or it will be a non-bedded. Concept of the state has to be that it has to have a PHC in every constituency. You forget about the norms. गोंया राज्यान त्यांचे जे मनान हा की वास्कोट एक नॉन बेडेड PHC जावंक जाय म्हणजे आमी वेगवेगळे डॉक्टर्स वेगवेगळे स्पेशलिटीज आनी ते स्पेशलिटीज दर कॅम्पान पळयल्यार वाडत चल्ल्या आनी हे सगळे गोष्टी आमी चॅक केल्यार आय ब्रेस्टाचें स्क्रिनींग जाता. ते नंतर जर मॅमोग्राफीची गरज पडल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां व्हरू शकता. मॅमोग्राफीचे 2 व्हॅन हांवें ऑर्डर केल्या म्हणजे कॅम्पाच्या नंतर थंयच्या थंय आमी मॅमोग्राफी घालून एक 10-15 पेशंट आमी टेस्टिंग करूं शकता. ब्लड टेस्टिंगाची फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करून दिल्या. डायग्नोस्टिक्स आमी अपडेट करपाक आमी फुडें सरल्या. एंडोस्कोपी बेस्ड स्कल बेस्ड सर्जरीज आमी करता आनी हे सगळे डॉक्टर निशीत शाह म्हणून नामनीचो डॉक्टर ताका आमी एंगेज केला. कुंकळी युनियनान बेताळबाटी स्पोर्ट्स क्लबाक टाय ब्रेकराचेर 5-4 गोलांनी हारोवन युनायटेड ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या सेमीफायनलींत प्रवेश केलो. नावेलीच्या रोझरी चर्च खेळा मैदानाचेर जाल्ली ही मॅच गोल शुन्य बरोबरीन सुटिल्ली. उपरांत टाय ब्रेकराचेर खेळिल्ले मॅचीन कुंकळी युनियनान बेताळबाटी स्पोर्ट्स क्लबाक 5-4 गोलान मात दिली. टाय ब्रेकरान कुंकळी युनियनाच्या विल्सन फर्नांडीस, फ्रेझर फर्नांडीस, मॅथ्यू फर्नांडीस, अंश पाटील आनी शंकरान गोल केले. जाल्यार बेताळबाटी वतीन एनिस्टन फर्नांडीस, ग्लुसनेर परेरा, ग्लॅडसन ब्रागांजा आनी जेजूस फेराव हाणें गोल केले. कितले वर्सां जालें तूं फुटबॉल खेळूंक लागल्यार? आतां म्हाका 31 वर्सां जालीं. कोणाक खेळ्ळाय तूं फुटबॉल? हांव खेळ्ळा पयलो टाटा फुटबॉल अकॅडमी आहलो 2 वर्सां, मागीर लेम्पून आपयलो म्हाका आय लीग तेमकां खेळ्ळा, प्रोफेशनल खेळ्ळा, मागीर चर्चिला खेळ्ळा आय लीग आनी आतां हांव सेटला प्रोफेशनल. इंटरव्हिलेज खेळूंक तुका कशें लागता? इंटरव्हिलेज खेळपाक म्हणल्यार एक्सपिरियन्स चड एक्सपिरियन्स जाय आनी धाकट्या भुरग्यांक जाय की चड एक्सपिरियन्स मेळपाक. इंटरव्हिलेजीक पासिंगां तेमची बरी जावपाक ताका इंटरव्हिलेज करता आनी फ्युचर तेमचो इंटरव्हिलेज चड कमीच जाता. सो थिंग असो प्लेयराक चोयताय कोण बरें खेळटाय कोण बरें खेळना आनी कोण बरें खेळटा जाल्यार क्लिक जाता आनी मागीर तेमकां प्रोफेशनल लीग घेता क्लब. आतां जे भुरगे न्यू भितर सरतात फुटबॉलांत तांकां तूं कसली मेसेज दिता? तांकां मेसेज हांव दिवंक सोदता की जाता तितले आपणाचेर कॉन्फिडन्स रावंक आनी मातशें हार्डवर्क करूंक आनी मातशें हार्डवर्क केल्यार देव तुमकां पळयता आनी देव तुका उंच भोंवतलो. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक अशा कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.